शॉकिंग म्हटल्यार आमी जेन्ना ताका विचारलें की एक जर गोल्फ कोर्स गोंयांत येता ताका उदक कितलें लागतलें जाल्यार ताका तेज्या कडेन आन्सर ना. आमी ताका विचारलें की गोंयांत कितली जमीन गोंयकारांक लागून घरां बांदपाक बॅलन्स आसा, फुडल्या आमच्या पिळगेक फुडल्या 20 वर्सां आमच्या गोंयकारांक लागून तुमी कितली जमीन दवरल्या राखून घरां बांदपाक, तेंच्या कडेन आन्सर ना. आमी जेन्ना तांकां विचारलें की तुमच्या कडेन एनवायरमेंटल डॅमेज कितें जातलो, डेमोग्राफीक कितें चेंज जातलो तेचो रिपोर्ट आसा, तेज्या कडेन आन्सर ना. आमी जेन्ना ताका विचारलें की लोकल लँग्वेजीन कित्याक हे पब्लीश सांगना आनी लोकां मेरेन कित्याक पावोंक ना, जाल्यार तो सांगता की आमी आतां सरकाराक बरयला खंय, आतां बरयला. 1987 कायदो जाला आनी हो डिपार्टमेंट आतां बरयता. म्हणजे इमेजीन कितलो न्हिदलोलो मनीस आहा तो. आतां सेकंड आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल तांकां आमी सांगली की तुमी आयज जेन्ना TCB क्लियरन्स व्हडले व्हडले बिल्डिंगेक दितात, तुमी व्हडले व्हडले बिल्डिंगे गांवांत हाडपाक दितात, जाल्यार तितून तुमी गांवांतले जे लोक आसा तांकां उदक येता काय ना, तांकां रस्ते सारके आसा काय ना, तांकां लायट सारकी येता काय ना, तेंचे गार्बेज ट्रीट जाता काय ना, हे सगळे तुमी एस्पेक्ट जे आसा पळय ते तुमी कन्सिडर करता काय ना, जाल्यार तो ना म्हणटा. तो डायरेक्ट ना म्हणटा. तेका मागीर आमी विचारलें की एक जर प्रोजेक्ट येयलो, तो प्रोजेक्ट जर येयलो आनी भितर जर डेमोग्राफीक चेंज जालें, भितर जर वोटर जाले आनी कितें जालें आनी गांवांतल्या लोकांक जर उदक ना कोण रिस्पॉन्सिबल, तो सांगता लोकल बॉडी म्हणून. जर कितें इल्लिगल येयलें जाल्यार तो सांगता इल्लिगल जर कितें येयलें आनी इल्लिगल जर ते फुडें पावता आनी इल्लिगल जर जाता जाल्यार तो सांगता लोकांनी तांकां येवन सांगचें, डिपार्टमेंट मागीर एक्शन घेतली. हेचो मिनींग की लोकांनी आपले जीव फोंडान घालून, त्रासान घालून, धोकान घालून आमी थंय वचून कंप्लेन करपाची, वायटपणां आमी घेवपाची आनी हे थंय पगार खावन सुशेगाद बसतले, फ्लायींग स्क्वॉड टायमार धाडपाचें आनी कांय ना. आमी तांकां मागीर विचारलें की हो जो प्लॅन केला हो ऑन वॉट बेजीस केला, जाल्यार तो सांगता हो फक्त प्लॅन आसा म्हणून, आजून तो फायनल जावंक ना. ताका विचारलें तुका स्वप्न पडलें कोणाक तुमच्या ऑफिसरांक आनी तुमी तो ड्राफ्ट केला आनी केला, जाल्यार तेज्या कडेन आन्सर ना. हे TCB डिपार्टमेंटाक ताका विचारलें आमी की आजून मेरेन गोंयांत जे स्क्रॅप यार्ड आसा, गोंयांत जे इल्लिगल झोपडपट्टे आसा त्या झोपडपट्ट्यांनी आनी इल्लिगल स्क्रॅप यार्डांचेर तुमी एक्शन घेतलें, जाल्यार तेज्या कडेन आन्सर ना. तेज्या कडेन कसलोच आन्सर ना. तो म्हणटा कितेंय जाल्यार लोकल बॉडी म्हणटा तो रिस्पॉन्सिबल आसा, आमी फक्त टॅक्निकल क्लियरन्स दिता. आतां वॉट डू यू मीन बाय टॅक्निकल क्लियरन्स? जर उदक ना, एनवायरमेंट डॅमेज जाता, रोड ना, डेमोग्राफीक चेंजीस जाता जाल्यार हे टॅक्निकलिटी न्हय. हे सगळें आसतना तेज्या कडेन कसलोच आन्सर तेज्या कडेन आमकां मेळोंक ना. ताका आमी हे पासून विचारलें की जर लोकल बॉडी तुमी म्हणटा की इल्लिगल कितें जाता लोकल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, देन हो प्लॅनिंगूय करपाक लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय. तुमी ऑफिसान बसून प्लॅनिंग करूं नाका. आमचो गांव प्लॅन करपाचो आमकां रायट आसा. लोकल बॉडी वील डिसायड. पंचायत अकॉर्डिंग टू 73rd and 74th अमेंडमेंट 27 पॅरिमिटर्स आसा. 27 पॅरामिटर्स आमी डिसायड करपाक जाय आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय तें. तो रायट आमकां पंचायतीक हो सरकार दिना आनी TCB डिपार्टमेंट खंयच्या रायटान बसता आनी आमच्या गांवांत कितें दिवपाक जाय, आमच्या गांवांत कसलें परमिशन दिवपाक जाय, ही टॅक्निकल क्लियरन्स दिवपाचो TCB डिपार्टमेंट कोण? अजून मेरेन तेंच्यांनी स्लम मोडूंक ना, अजून मेरेन तेंच्यांनी झोपडपट्टी मोडूंक ना, अजून मेरेन तेंच्यांनी इल्लिगल बिल्डिंगे मोडूंक ना. आनी ह्या कायद्यान इतले डेंजर एक गजाल बरयला तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की 500 स्क्वेअर मिटर वयर कसलीय बिल्डिंग, कसलेंय हॉटेल, कसलेंय कन्स्ट्रक्शन जर आसा 500 and above, ते कितलें आसूं, तेका लिगलायज करपाचें, तेका रेग्युलरायज करपाचें भितर प्रोविजन दवरलेलें आसा सरकारान. म्हटल्यार हितून सामान्य गोंयकारांक रुपयाचोय बेनिफीट ना. आमची बाबड्यांची, आमची गोंयकारांची घरां चडांत चड 80, 100 ना 150. पयलींचो जर वाडो आसलो 150 स्क्वेअर मिटर, त्याच्या वयर कोणाचें घर ना. सो हे 500 स्क्वेअर मिटर एंड एबाव कोणाक प्रोटेक्ट तुमी करपाक सोदता? आमचे तेका आमी इतलेंच सांगलां की तूं हांगा बसलाय तो गोंयकारांक लागून बसला, गोंयकार तुका पगार दिता म्हणून बसला. सो तुवें गोंयकारांक राखपाक जाय, आमकां लागून प्लॅन करपाक जाय. हो प्लॅन तेंच्यांनी अमेंडमेंट आहा ते स्क्रॅप करपाक जाय, गांवांनी वचपाक जाय, विलेजीन वचपाक जाय. तुम्ही पयलीं हेच्या पयलीं रिजनल प्लॅन केलो, तेजेर 15,000 ऑब्जेक्शन येयली, ती तुमी डस्टबिनान काडून मारल्यात आनी आतां तुमी हे न्ही वाडल्यात रिजनल प्लॅनाचेर सुपर इम्पोज तुमी करतात. हेचो मिनींग की तुमकां जाय तेन्ना तुमच्या बिल्डर लॉबीक तुमकां सपोर्ट करपाक, तेंच्या कडल्यान हप्ते घेवपाक तुमी नवीन कायदे हाडीत रावतले आनी गोंयकारांक आमकां फोंडान घालतले. तेका क्लियर कट वॉर्निंग दिला आमी की हें बंद जावपाक जाय. कित्याक हो आमचो पयलो प्रोटेस्ट आसा. गांवांतलो गांव प्रत्येक गोंयकार जागो जातलो, उठतलो आनी प्रोटेस्ट करतलो आनी कंपल्सरी लोकल लँग्वेजीन तेंच्यांनी हेजेर जे नोटिफिकेशन आसा, जे गॅजेट येयला ते कंपल्सरी पावोवपाक जाय. ते तेका सांगला टीव्ही मिडियाचेर तेंच्यांनी पब्लीश करपाक जाय, प्रत्येक पंचायतीन व्हरून दिवपाक जाय, पंच मेंबराक कंपल्शन करपाक जाय, तेंच्यांनी गांवांत व्हरून सांगपाक जाय. सो दॅट लोकांक कळपाक जाय तेंच्या गांवांत कितें जाता आनी कितें ना तें. जेन्ना इल्लिगल कितें जाता तेन्ना जर पंचायत लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल, जाल्यार गांवांत कितें जातलें आनी कितें येवपाचें आसा तेकाय लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय. तेका आमी सांगून दवरला.